आयतारा सकाळी बांबोळे आर्मी कॅम्पाकडे 3 गाड्यांचो विचित्र ॲक्सिडेंट जालो। एक जीप आणि 2 गाड्यो आल्टो कार खंय मडगावच्यान पणजे येताली। स्कॉर्पियो आणि टोयोटाची मडगांवां वताली। मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण आल्टो स्पीडीर आशिल्ली। स्कॉर्पियो सायडीक घेतना कंट्रोल वचून परतली। बरोबर टोयोटा डॅमेज जाल्या। जखमी जाल्ल्यांक जीएमसीन घाल्यात। पळय न्हू बरी स्पीडीन येयली थंय भायर मारली। भायर मारतकीर पळय कितें केलें तेणी आपलो शो वाटयलो तेन्ना फाटल्यान धक्को पडलो तेजे मागीर काडून मागीर हेजेर बसल्या मागीर ती गाडी तिका पयलीं धक्को मारलो स्कॉर्पियोक तेणी मागीर घुवल्यान हेजेर बसल्या मागीर ती ही जाग्यार हांगा स्टॉप आसली। काणकोण वताले हांव फाटल्यान आशिल्लो म्हजे मुखार ही स्कॉर्पियो आशिल्ली आनी तो ह्या बाजून येतालो पणजे म्हणजे त्याने पयले ताका डॅश मारलें तो डॅश मारून म्हजेर गाडयेर येवन पडलो। तुमच्या गाडयेन कितले जाण आसले? आमी 4 जाणां। कितें इंजर्ड आहात कोण? काय ना कोणाक काय ना तो मातसो एक आशिल्लो तेगेलो भाव ते चली आशिल्ली पळय ताका मातशें एक समोरा समोर एक धक्को जालो न्ही ताका मातशें मनाक घप्प जालें इतलेंच आनी कांय प्रॉब्लेम ना। झाडां मारून दर एकलो वेगवेगळ्या तरेन वापर करता। मैडेचो आगुस्तीन कुएलो त्या झाडाच्या मुळाचो वेगळ्या भशेन विलो लायता। तो मुळा हाडटा, कल्पना करता आनी कल्पने कडेन जुळता तसली त्या मुळांची आकृती तयार करता। 20-25 वर्सां जाली ताचें हेच काम। एक आयटम उबो करता म्हळ्यार ताका खंय 5-6 म्हयने वतात। आगुस्तीन कुएलोची वुडन वीस वर्सां 25 वर्सां जाली हांव हें करता। म्हाका एक मून मेळ्ळें बेश्टें झाड तें बेश्टें हाडून दवरलें घरा तें म्हाका तें कितें दिसोंक लागलें बेश्टें हांव हाडून दवरतालो धाकटे धाकटे कुडके बट एक म्हाका दिसती पडोंक लागलो हें कहो बेश्टें हें कहें एका मनशान सांगलें म्हाका तो परतो करून दवर हो टर्न केल्लो आसलो तो परतो करून दवर आनी पळय मिनूस जाता मरे तो थंयसून म्हाका ती आयडिया येयली आनी पळय हांव तें सोदीत सोदीत गेलो मागीर आनी ही मुनां कोणी झाडां कातरून उडयतात जागो डिवॅलप करता कोणान काडटात मुनां ती हांव घेवन येता वचोन कोंबयाचें जावं आजणीचें जांब्याचें ही झाडां घट सारकीं तें हेजें हांव झाडां मुनां हाडून हांव हें शोपीस करता। म्हाजें काम अशीं हें काम न्हू पूण केन्ना टायम ना तेन्ना म्हाका हांव हें करता म्हाजें काम अशें नुस्तें मारपाचें हो पीस मेवळ्या उपरांत सुकोवंक जाय 3-4 म्हयने सुकोवचो पडटा 4 म्हयने एटलिस्ट नाजाल्यार एक 6 म्हयने पूण पावस गेलो पावस जाल्या उपरांत मागीर भायर काडटा आनी तें नितो करून कॉमीस करता आनी हो येदोळो पीस आहा तो आतां तेका 8-10 दीस लागतात नितो करतलो म्हणल्यार कातूच काडली म्हूण जायना तेची मागीर बारीक बारीक कुसां आसतात ती काडूंक जाय ती काडून मागीर खंयचें नाका जाय तें सगळीं कुसां काडून उडयता। गिरायक म्हणल्यार कशें येता एका म्हाका सांगलें म्हणटात एक बोंगले टायप आसता पळय ते तुका तेंच्यांनी चडशे म्हजे पीस येल्ले आसले ती तेका म्हाका सांगतात जावं मागीर तेचे वयल्यान म्हाका ते गिरायक येता। घेऊया एक ब्रेक।